Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. भाई साहब आप लोग तो कंसल्टेंट है ना? नहीं, उसका कंसल्टेंट हम नहीं है ना, इसीलिए तो अभी टेंडर नहीं निकला ना, तो कंसल्टेंसी का संबंध नहीं। टेंडर जिससे बना है काल 11 बजे सब लोग आता है ना। टुडे वी नोटिस्ड आमचे शेतकार भाव फिशर आमचे पळय गांवचे नुस्त्या मारपा वयताय, तिगूर मारपा वयताय आनी ह्या दिसा पावस पडटा तिगूरूय चडटाय। थिंग गेल जाल्यार देर वॉज एन अनयुजुअल थिंग विच वॉज हॅपनिंग। उदो रिवरांतल्यानसून ती हांड आहा ते सायडीसून तोड्यां भितर येता। एवरीबडी नोज वॉटर आम बांद कोताय तोड्यांक भरपा आनी मागीर न्हंय सोडपा। दिस वॉज अनयुजुअल। सो देन वी ऑल गॅदर्ड देर, सगळीं येयलीं थिंगा आनी वी नोटिस्ड that this is happening because of this project. The government or the executing agency तेणी planning करपा जाय. We know that we are approaching monsoons आणि तेम पळय हिंगा हे बांद सोडून एसी बंद ओपन केल्ले, जो आगे भाटां सगळें उदक सोडलें ते सायडीन आनी रिवर बंद केल्या। एजो इम्पॅक्ट जाला की वॉटर हॅज रिवर्स मुवमेंट ऑफ द वॉटर। हिंगाय फ्रेश वॉटर नुस्तें घातालें, आतां हें उदक ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेट जालें। कित्या लागून बंद जालें तें उदक? आतां एक बंद केलें न्ही, ब्रीज बांदता ब्रीज जालें बंद केलें आनी आतां हें फोड न्ही, न्हंय बंद केल्या, न्हंय बंद केल्या आनी आतां बांद घातला न्हंयचो। हो न्हंयच बांद घातलो म्हणून आमी पुलीस कंप्लेन केली, पुलिसेन कांयच एक्शन केलें ना। हेजें हिंचाल ना बसून आमी 2-3 डिपार्टमेंटां कलेक्टराक 2-3 डिपार्टमेंटां दिलो आहा। आमगेले आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड केलो आहा। कोर्ट बंद आहा म्हणून आमी कोर्टान घालपाचें वले। चर्चिलान कितें सांगितलें आतां? चर्चिलान सांगितलां ही ओलची एक्वायर करता आनी म्हाका दिसता इथे मी हो कुडको एक्वायर कोणी आख्खें ओपन केल्या बरें जातलें। बट एक्वायर एंड पेयर्स खारी करपा जाय न्ही, तुमी खारीकूय कोनाय। ही ऑलरेडी आमगे गेल्ल्या भाशेन वॉश जाल्ल्या भाशेन आहाय थंय। पण इलिगल ती पुरी ना तें काडपा पडटलें सगळ्यांक। मागीर हें एक्वेशन करपा तेणें आपल्याक हें दिलां, एक्वेशन करपाचें, हें ती बंद करपाचें, हें तें सगळें कांड दिवपाक जाय तेका आनी हिंगा बंद करपाचो केलो। तेका आमी सांगलें जाल्यार हिंगा हात लाय नाका म्हणून। पयलीं रिवर पयलीं कितें आहा वचूंक जाय, ती यूज केली उदका प्रॉब्लेम आसपाची ना। हांव हांवें काडा सेम हाडा चोवपाचें आनी बरें जालें तेका जावन कोण तर कसले इन्फ्लुएन्स आसले जाल्या पासून आमी एजिटेशन हें चालूच आसतलें। इट वील गो आवट ऑफ आवर हँड। पयलें आमी सांगता पयलीं केलां तेच्या चड जातलें आनी हें आमकां पर्रीकारान पासून उतर दितलें थिंग ग्रावंड जातलो म्हणून मदीं आनी ताका एल शेप करून दितलें म्हणून ते आतां ते बायपास करपाक सोदता। दॅट वी डोंट वॉन्ट आनी इफ दे आर नॉट गोईंग टू वी आर गोईंग हे विदाउट थिंग। मागीर आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी करपाक नाका, पयलीं आमचे केसे बीन घायल्यार वी डोंट केअर। आख्खेचे सगळे आख्खे कोस्ता ग्रावंड फाब्रिका ग्रावंडा लागून आमी म्युन्सिपालिटी येयल्ले। सो आनीक फावटी ह्या ग्रावंडाचो इश्यू आनीक फावटी वयर येयला। 2-3 वर्सां पयलो हो इश्यू सगळो सकयल पडलेलो, आवाज नासलो ते कन्स्ट्रक्शन येता कोस्ता ग्रावंडाचेर। हो आमगेलो ग्रावंड आहा तो 100 इयर्स ओल्ड, 100 वर्स जाले ग्रावंडार। सगळे ह्या ग्रावंडाचेर सगळे भाशेची फंक्शन जाल्या, गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्या। इवन 2010 नरेंद्र मोदी येयल्लो ह्या ग्रावंडाचेर कोस्ता ग्रावंडाचेर आनीक एक्स CM पर्रीकारा गेले बर्थडे सेलिब्रेशन ताका हें केल्लो थिंगा, बर्थडे सेलिब्रेशन केलें, 50th बर्थडे केल्लो। सो आमी आतां ग्रावंडा लागून कितें आतां परतून आमी एक काल 2 दीस पयलीं आमी CMाक आमगेलो प्रमोद सावंत आमी ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां की आमकां ग्रावंड जाय म्हणून। आख्या भितर मडगांव भितर हो इश्यू आतां आख्खेचो न्हू, होल मडगांवकाराचो एक ग्रावंड ना आमगे मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर। अननस 50 रुपया, केळी 80 रुपया, पोपय 50 रुपया, निरफणस 100 रुपया, 100 3, अननस 60 रुपया, पणस 250 रुपया, केळी 100 रुपया, वेस्टी केळी डझन 80 रुपया, 70 रुपया।